विठ्ठलापूर सांखळे म्हळ्यार गोंयकारां खातीर पंढरपूर अशें म्हणटात. ज्या भक्तांक पंढरपुरांक वचपाक जमना ते भक्त आषाढी एकादशी निमतान मुजरत विठ्ठलापूर सांखळे दर्शन घेवपाक येतात. आयताराय आषाढी एकादशी निमतान भाविकांनी विठ्ठलापूर सांखळी गर्दी केल्ली. विठ्ठल विठ्ठल गजरान पुराय वातावरण भक्तिमय जाल्ले. कांय भाविक पांय वारी करूनय आयिल्ले. वारीचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार कांय क्रिस्ती बांधवांनी ह्या भक्तिमय वातावरणान वांटो घेतिल्लो. आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट. सो म्हजें नांव रोट्रॅक्टर गौरांग च्यारी आनी हो सगळो आमचो रोट्रॅक्ट क्लब ऑफ बिचोलीम. सो एवरी इयर आमी वारी घेता. जाली 3 वर्सां सुंदरपेट युवक मंडळा वांगडा रोट्रॅक्ट क्लब ऑफ बिचोलीम कोलॅबरेशन करून एवरी इयर सांखळे बिचोलेच्यान हांगा मेरेन चलत येता. सो खूब बरें दिसता. आमचे फूल क्लबान आमकां सपोर्ट मेळटा. तशेंच आमी पळयता ते रोट्रॅक्ट क्लब ऑफ पेंजीम सुद्दां आमच्या बरोबर जुडलेले आसा. आनी आमचो जो झेडारा आसा झोनल रिप्रेझेंटेटीव ब्रॅड स्क्वेरा तो सुद्दां आमच्या बरोबर येयल्लो आसा. एवरी इयर जशें आमी पळयता की हो जी वारीचो एक संस्था आसा जे हिंदू धर्मान आमी चडशे करता. बट आयज आमी पळयता जो ब्रॅड आमचो झेडारा आसा इज अ क्रिश्चन बट स्टील तो आमच्या बरोबर बिचोलेच्यान हांगा मेरेन चलत येयला. सो दीस हे एक बरी प्रथा आसा आनी आमी खूब बऱ्या प्रमाणान ही घेवन येता. Tractor bread from the Zerara of the Goa zone. So just to say, it's a fantastic experience, something we don't experience a lot in Panjim, and it's fantastic to be part of such a cultural experience. And I wish the best for the Rotary Club of Bishop. रोहिदास पॉल आमी भितरच्यान वारी येयल्ली आसा. आमकां वारीक आमी हांव पयलीं फावट येयला तरी आसतना हांगासर भक्तिमय वातावरण हांगा पळोवंक मेळ्ळें आमकां. आनी विठ्ठलाचें दर्शन आमकां हांगा प्रत्यक्ष घेवपाक मेळ्ळें. जरी आमकां पंढरपुरा वचपाक हांगा शक्य जालें ना तरी हेच आमच्या पंढरपुराचे आमी ग्रहीत धरून आमी सगळे हांगा पायी वारी करून येयल्ले आसा. तेन्ना हे सगळ्यांक हांगा विठ्ठलान आमकां लोकमायेन सगळ्यांचें आरोग्य बरें दिवचें, सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें, सगळ्यांचें बरें करचें. I am Rotractor Dr. Rashmika Disa, President of Rotary Club of Panjim, and it has been a wonderful experience being a part of this walk. It started at 6 a.m. in the morning and it ended here at the temple, and 7 of our members have come all the way from Panjim. So it has been a wonderful experience because we don't get to experience something like this in Panjim. So I thank the Rotractors from the Rotary Club of Bicholim for organizing such a wonderful walk to the temple. माझे नाव भरतेश गुळेनवर. मी बिचोलीसून आलेला आहे. ह्या दिंडी आम्ही बिचोलीसून दिंडी करून आले. संबंध बिचोलीचे परिवार ह्या दर्शनला आज आषाढ एकादशी निमित्तान विठ्ठलाचे दर्शन घ्यायला आम्ही इकडे आलो. आणि बरीच ह्या दिवशी तरी आम्ही विठ्ठलांचे एक ध्यान करून आणि दर्शन घेऊन एक विठ्ठलाचे रूप जे हा देवाचे आमचे सगळ्यांना ते लाभावं म्हणून आम्ही आलो आणि खूप आनंद झाले. आणि असेच आम्ही दरवर्षी आम्ही येऊ असे आमचे निश्चय आहे. हे आम्ही 4 वर्ष झाली आम्ही पांडुरंगाची सेवा करता. पांडुरंगाने मानान दिसले की एक कडनं करून वाटते म्हणून आम्हाला लोकांना असे मानान आयले आणि ते मानान केलें. हे आमच्या कामगार लोकांसाठी आमची वयर फॅक्टरी काजू फॅक्टरी हेज्या माथ्यार पांडुरंगाच्या ते पांडुरंगान भरल्या भशेन म्हाका दिसले म्हणून आमी ते सुरू केले आनी ते चडीक नेले. आयज आमचे कामगार फॅक्टरींतली सगळी ती येता हांगासर गरम गरम करता देवाक नांदून येता, सवळी आसता आनी सगळें हें सवळें म्हणजे उपासाक उपयोग पडटा तशें केलां आमी ते नांदून. बरो व्हडले पांडुरंगाची सेवा आनी कितें करतले आमी तो पंढरपुराक वचून शेता ना हांगासर तरी कितें करया म्हणून चालू आहा, अखंड चालू आहा. अशी अखंड पांडुरंगान दवरची अशी इच्छा आनी नांव पुराय नागलें. नांव म्हाजें जया शिरोडकार बिचोलचो.